सांगे पणसुले हांगा आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिऱ्याखणीचेर खण खात्यान लायिल्लो सुमार 1.5 कोटी रुपयांचो तालाव 60 दिसांत भरपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। सप्टेंबर 2022 खण खात्यान तपासणी करून ह्या बेकायदेशीर खणींचेर हो तालाव लायिल्लो। हे विशीं उच्च न्यायालयान ॲडव्होकेट जनरलाक म्हणणे मांडपाचें कळीत केल्लें। ताचेर मंगळारा सुनावणी जाली। तशेंच ह्या खणीच्या 300 मीटर अंतराचेर आशिल्ली कातळ शिल्पां संरक्षीत करपा खातीर सरकार पावल उखलतले अशें एजी देविदास पांगम हाणें सांगलें। हायकोर्टान ऑर्डर प्रोड्यूस केली डायरेक्टर ऑफ मायन्सान जी फायल पास केल्या की ज्या मनशांनी थंय इलिगल शिऱ्याची खण चलयताले आनी जे एक्सट्रॅक्शन केलां तांच्या अगेन्स्ट जवळ जवळ 1.5 कोटी रुपया वयर रिकवरी ऑर्डर पास केल्या आनी 60 दिसाचो टायम दिला तांकां। 60 दिसां भितर तांणी पयशे सरकाराक फारीक करपाचे आनी सरकार ते रिकवर करतले। दुसरी गोष्ट आसा, आमी थोडे एक्सपर्ट मागयल्या भायल्यान की हे जे एन्शियंट रॉक कार्विंग आसा ताचे संबंधी आमकां फुडें कितेंय कार्यवाही करपाची, तांकां प्रोटेक्शन संवर्धन कशें करपाचें ह्या विशयाचेर आमी ते एक्सपर्टांक आपयल्या। 2 एक्सपर्ट येवन गेले, तांणी दोगांनी रिपोर्ट दिला आनी तिसरो एक्सपर्ट एक सादारणसो फुडल्या आठवड्यान येवपाचो आसा। तिनूय रिपोर्ट आयल्या उपरांत सरकार ताचेर कार्यवाही करतले आनी ती जी एन्शियंट रॉक कार्विंग आसा ती ताका प्रोटेक्शन आनी ताका बरे एक ट्युरिस्ट स्पॉट्स जावं एक बरे तरेन तें संवर्धन ताचें जातलें ह्या विशयाचेर सरकार फुडलो निर्णय घेतलो।